एक फिक्शनल कॅरेक्टर सिंबाद द सेलर हाची आमी जायत्यो घडणुको आयकल्या आसतल्यो. आनी अशीच एक घडणूक आसा जेन्ना सिंबाद आनी ताचे हे वांगडी एक आयलंडार पावतात आनी थंय न्हू तांकां तेंचे तांकां बूक लागलेली आसता. सो ते बूक मारूंक तांकां फकत मेळटा म्हणटा ते नाल्ल 800 मेळटात आनी ते माडार आसतात न्हू. सो तांकां ते काडूंक जाय तो तांकां कशें काडचें तें कळना आनी थंयसरूच जायते माकड बसलेले आसतात आनी सिंबादाक एक येवजण येता आनी तो ते ताच्या वांगड्यांक म्हणटा हे माकडांचेर आमी फातर मारया. आनी ते माकड रागार जातात आनी ते नाल्ल काडून तांचेर उडोवंक लागतात. मांवचे भावन भयणो, सिंबादान घोडये ही एक चाल काडली आसतली हे नाल्ल काडूंक, पूण हे माकड रागार जावन परतून मारूंक लागले. जायते फावटी मांवचे भावन भयणो, आमच्या जिवितांत अशेंच आमी वागतात. आमी राग येयलो जाल्यार कितें करतात तें आमकांच कळना आनी आमी रोखडीच रिस्पॉन्ड करतात. आयचें वाचप, आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू हाचेरूच नियाळ करूंक आपयता. जेजू आमकां सांगता की जेवीशी मारूं नाकात आनी जेवीशी मारतात तांकां न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो म्हूण तो आमकां सांगता. हो एक मनामेंत आसलो, पूण जेजू आमकां आनिकूय खोल भितर वचूंक आपयता. हे आमी जेवीशी मारता जाल्यार कित्याक मारूं? आमी मानून घेवंक जाय आनी आमी चिंतन रावंक जाय की आमी कित्याक मारतात. ताका लागून जेजू राग हें मूळ पातक जें आसा ताचेर तो भर घालता आनी आमकां म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत राग येता, राग उजवता न्हू, तेन्ना आमी कितें करतात तें आमकांच खबर आसना. रागा भायर आमी कितेंच करूंक शकतात. ताकाच लागून जेजू आमकां चतूर रावंक आपयता. आनी हे रागान आमी न्हू जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पळया, आमचेच घोराब्यांत घोडये आमच्या भावा मदें भयणी मदें एक बारीकशें कितें मिस्टेक जाल्ली वो कितें चूक केल्ली देखून आमी तो राग धरून कितलींशींच वर्सां रावतात. त्या रागानूच आमी जियेतात. केन्ना आमी आमच्या भावाक भयणीक पळयलें आमी आमच्या काळजांत तो राग उपजत रावता. आनी जेजू आयज आमकां ह्या रागा विशीं आमकां तो चतूर करता. आनी आमी घोडये तें आयकलां जायते फावटी आयकलां तूं कितेंय कर पूण कसलोच फायदो ना न्हू. आयज जेजू तेंच सांगता आमी आमचे जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करण्यो करीत पूण आमी आमच्या भावाक भयणीक बक्षिनात वा आमच्या भावा मदें आनी भयणी मदें तो जो रागान भरलेलो जो संबंद आसा जो आमी सुटावो करिनात जाल्यार आमच्या ह्या बऱ्या करण्याक कसलोच फायदो ना. तो आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. मोगाच्या भावन भयणो, ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां ह्या रागांतलीं वो आमच्या भावांक जे आमी बक्षिल्लें ना तांकां बक्षूंक दिवपाची आमकां एक कृपा दी म्हूण. जायते फावटी न्हू हें सोंपें न्हय, दुसऱ्यांक बक्षूंक सोंपें न्हय. जायते कश्ट लागतात, जायते त्रास जातात, डिफिकल्टी आसतात, पूण आमी देवाच्याच आदारान देवाच्याच मोगान मुखार वचूंक गरजेचें. आमचो दोनी स्वामी जेजू क्रिस्तान हेंच केलें. कसलेय आडखळ दाखयली पूण ताणें राग धरूंक ना. ताणें दुसऱ्यांक वायट तरेन नदरेन तांकां वागूंक ना, पूण ताणें मोगान बक्षिल्लीं आनी आयज जेजू आमकां ताचेच भाशेन जावंक आपयता. तर आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया आमच्या जिवितांत आमी रागाक पयस करून पूण भोगसण्याच्या मनशां जावंक देवाचोच आदार आनी बोड आमी मागुया.